स्मार्ट सिटीचे काम फेजीप्रमाण 31 मे मेरेन सगळे रस्ते उक्ते फुडल्या सप्तकात धुल्ल प्रदूषण येरादारी व्यवस्थापन रस्तो सुरक्षेचेर कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट सरकारचे हायकोर्टाक जाप। सोऱ्याच्या स्कॅमा वयल्यान गोयचे आप फुडारी भिल्यात मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याचेर नजर आप कोणाक बिना मुख्यमंत्र्याचेर नजर दवरिना बीजेपीच्या डोनेशनाची चर्चा वेंचीची जाप। काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी केरळचो वायनाड उमेदवार राहुलाक इंडिया अलायन्स वांगड्यांचे आव्हान सीपीआयची एनी राजा उमेदवार बीजेपीचो के सुरेंद्रन। काँग्रेसीचे उमेदवार पाडव्या पयलीं जाहीर काँग्रेसीचो विजय विखे म्हणटा सगळ्यांचे आयले गोयचेच येवना अशें ना अजुनूय खंय लिस्टा येतात। साश्टी धर्मापूर कदंबा स्कूटरीच्या ॲक्सिडेंटात थळावी स्कूटर रायडर प्रतिमा चव्हाण सोपली। कदंबाचो कंट्रोल गेल्ल्यान स्कूटरीक लागली, कदंबा रस्त्या भायर। 16 लाख दांपाचे प्रकरणात दाबोळे फ्लाईंग स्क्वॉडाचो इन्चार्ज अनिरुद्ध पवार आणि इलेक्शन ड्युटेर आशिल्लो दक्षिण गोय आयटी सेलांतलो नितीश नाईक सस्पेंड। बीजेपीत आता कोणाची घर वापसी चर्चेक नेट। उत्पल म्हणटा वयली बीजेपी कितें थारायता ताचे उपरांत कितें ते। किरण कांदोळकर म्हणटा सद्याक अपक्षूच पार्सेकर उलोवंक सोदिना। तायवानाक फातोडेर भूकंपाचो मोठो धक्को 7.2 रिक्टर ताकींचे भूकंप। तायवानात मोठे लुकसाण, 2 बिल्डिंग्यो आडव्यो, 7 सोपले, 750 जखमी। कुजिरा एज्युकेशन कॉम्प्लेक्साकडे कॉलेजीचे स्टुडंट आणि एका अनोळख्याचे पेटले। अनोळखी चाकू घेऊन रस्त्यार गाडयांचो फार आक्षे पुलिसांनी अनोळख्याक धरलो। उत्तर गोंयात श्रीपाद नाईक 6वे फावट जिखता म्हणटा काँग्रेसीचो आदलो राज्यसभा खासदार एदुआर्द पालेर। श्रीपाद नाईकान बरें काम केला। स्मार्ट सिटीचो गोंधळ जाग्यार पडा मेरेन 2 वर्सां खातीर पणजे पालिकेन वेवसायीक आस्थापना आनी घरांक टॅक्स लावचो न्ही, फक्त पार्किंग फी माफ करून कांयच उपेग ना म्हणटा काँग्रेस। एमएचएन 5 एनजीओंची एफसीआरए लायसनां केली कॅन्सल। फॉरेन फंडिंग कायद्याचे उल्लंघन केला म्हूण कारवाय। पीएसआय दीपक शर्मा शहीद। जम्मू काश्मीरात एन्काउंटरात गँगस्टार वासुदेवाक पोलिसांनी मारलो। महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगरात चार्जिंग गाडयांचो स्फोट। टेलरिंग दुकानाक उजो। दुकानावयर रावपी 7 जणांची फामिली घुसपटून सोंपली। 3 बायलां, 2 दादले आणि 2 भुरग्यांचो आस्पाव। आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग राज्यसभेतल्यान रिटायर। 33 वर्सांची राजकीय कारकीर्द सोंपली। राजीव गांधी हत्या प्रकरणातले 3 गुन्हेगारांक श्रीलंकेत केले डिपोर्ट। मुर्गन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमाराक केले डिपोर्ट। बीजेपी खासदार सुशील कुमार मोदी वेंचणुकेक रावचो ना। 6 म्हयन्यां पयलीं ताका जाल्लो कॅन्सर। 4 वर्सां बिहाराचो आसलो डेप्युटी सीएम। एपल, आयफोन, आयपॅड आणि मॅकबुक वापरप्यांक सरकारान दिला शिटकावणी। हॅकर्स म्हायती चोरूंक शकता म्हूण शिटकावणी। अरुणाचल प्रदेशातले 30 सुवातेंची नावां बदलपाक यूएसान चीनाचो केलो खर विरोध। स म्हयन्या उपरांत आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंग तिहार जेलींतल्यान सरलो भायर। पुराव्यांकडे छेडछाड नाका, दिल्ली सोडून वचूं नाका, दिल्ली कोर्टाची वॉर्ड।